स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या कीर्तनासी तुवा बोलवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। महारुद्र हनुमान की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेगण हो, 100, 400, 10, 1500, 2000 श्रोते हे श्रोते असतात आणि श्रोत्यांगल मन आणि शिरची काम वक्त्याक दिलेलं असतात. ते एकल्याक जरी पावले तरी ते सगळे पुनः प्रसारित जातात. जशी रेडिओ लायना पडे तर कोण लायल तांकां ऐकूंचे येत न्ही, तशी एकल्याक जरी सम कळले तरी ते मुखोद्गत जावन सगळीकडे ते ज्ञान पावता. समर्थांनी दिलेले ज्ञानाक महत्व आसा म्हणून आज मल आवाज बसशील तर की हांव गायल्या उलोवच्याक इथे म्हळ्यार समर्थांगें ज्ञान वितरण करचें आसा. त्या खातीर आजी एक्चुली हाजे कले 10वे समास 10वे दशकात 10 समास
100 समास आसा आणि आज एक पार्ट कंप्लीट जाता, एक पार्ट कंप्लीट जावन आसा. ताजे पयलें आमगेले मनाचे श्लोक सुद्दां मंडळी तुमकां सांग, मनाचे श्लोक आणि श्रीमद दासबोध आणि हे आत्माराम ही बुक्स म्हळ्यार तांगेले सगळे अक्षरशः तांगेले सगळें जीवन अशी पिळण काणटाचो अर्क तांकां दिला. जाल्यार श्रीमद दासबोध आसा न्ही तो गोल्ड मायन आसा, भांगराची खाण, रत्नांची खाण आसा ती, रत्नांची बरबरे हीर येतात आसा ती, कितली सुभाषित तांतन मेळटा ती. जाल्यार तांतू सगळं नमून आसा, म्हळ्यार प्रपंच आसा, मुर्खांगेल बाबत आसा आनी कसलें आसा, राजकारण आसा, कसलें ना अशें ना. दासबोधान खंयच विशय ना म्हणलें ना. जशी भागवता सांगा ती श्रीमद दासबोधाक कंपेर करतात लोक. कित्याक म्हळ्यार भागवत वाचली की जशी आनंद मेळटा आनी ज्ञान तर मेळटाची पण आनंदय मेळटा, तशी हांगा श्रीरामागेलें कौतुक पळोवचें मेळटा, समर्थांगेलें कौतुक पळोवचें मेळटा. तांगेल्या दुसऱ्या भागांत तरी आनी भोव गमटेच. जाल्यार हें जें आसा मनाचे श्लोक म्हूण जे बरयल्यात तांणी, आनी दासबोधान कसलें आसा, तांतूं कुडा कचरा थोडे विंगड म्हळ्यार आमकां कळना तिलें कोणपणी सोडोवन सांगता असले नमन्याचें आसता. जाल्यार मना श्लोक तशें न्ही, तांतूंत सार तांणी भांगराची लगडी मस्त आसा ती, सोन्याची खाणीन तूं जाल्यार ते पुराय अशी फातराच्यान तूं मात्तीच्यान आसा ती, ते स्वच्छ करून पळोवंक लागता, भांगार काडूंक लागता. हांगा मना श्लोकान तशें न्ही, प्युअर भांगार, प्युअर वज्र, लख 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 जातले, सत्या शिवाय तांतूं कसलेंय ना असले नमन्याचें. आनी व्हेरी इजी टू रिमेंबर. चाल सुद्दां आपोआप चाल अशी सोंपी आसत की आपोआप पाठ जाता ती, पाठ जातात पळय. आनी चेडवांक ते पाठ करचे खातीर म्हणून ताजी कॉम्पिटिशन्स लायतात. दासबोधाची पूण परिक्षा आनी आसता ती, कळ्ळें, तें कळ्ळें की ना पळोवनच्याक. जाल्यार हें तशें न्ही, हें म्हणचे कॉम्पिटिशन लायता ती. जशी भगवत गीतेची पठणाची लायता ती, तशी मना श्लोकाची पठण आसता. जाल्यार पठण पाठ कोर न्हू ते इतले एक फावट यांत्रीक जाता की अर्थाल्याक पाठ जाता. सहज अर्थ आशिल्ले तर ताजेर चिंतन मनन जायना. आनी ताजे खातीर तांणी सांगल्या की दासबोध आमटान भांगार काडचें, मागीर भांगरा लगड कशें आसता तें कळका न्ही, म्हळ खातीर हो भक्ती मार्गाचे हो ग्रंथ जो आसा 205 केवळ श्लोक, आनी ते स्वता तांगेले स्वरूप आसता. नभा सारिखे रूपया राघवाचे म्हळें ताणें एक कडेन. हें खंयच राघव की नभा सारिखा राघव, रघु म्हळ्यार होड अनंत, तागेलें रूप नभा सारकें, आनी हेंच समर्थांगेलें स्वरूप आसा. तांगेलें आत्मचरित्र बरयलें की कशी म्हूण दिसता, तांणी कशी मेळयलें आत्मज्ञान, कशें मेळयलें हाजे वयर आसा. तांतूं तांणी हांगेल वरीची एक साधक प्रश्न करता, वक्त उत्तर दिता. आतां आयचे 194 हाजे आमी 4-5 श्लोक वाचून घेवया, कळ्ळें, एकच अर्थ आसता जो त्या खातीर. आनी शेवटचो श्लोक 205 थंयच आसा, 205 आसा, ते आमी पर करुया. 194. श्रीराम वसे हृदयी देवतो कोण कैसा, कुसे आदरे साधकू प्रश्न ऐसा, देहे टाकिता देव कोठे राहतो, परी मागुता ठाव कोठे पाहतो. जय जय रघुवीर समर्थ. आतां सिद्ध आशिल्ले सद्गुरू ते साधकाक उत्तर दितात. वसे हृदयी देव तो जाण ऐसा, नभाचे परी व्यापकू जाण तैसा, सदा संचला येत ना जात काही, तया वीण कोठे रिता ठाव नाही. नभी वावरे जो अणुरेणू काही. आकाशान जे आमकां धुळीची अशी हे कवळशें म्हणटात न्ही, तशी जेन्ना येता ती तावळ त्या कवळशांतूं नाना रजोकण दिसतात अशी हालत आशिल्ले, माहिती न्ही, तरी म्हळ्यार कितले हें आसा ती
अणू रेणू आमगेला हांत आसता ती म्हण कळटा. तरी त्या अणू रेणूक सुद्दांय नभी वावरे जो अणू रेणू काही रिता ठावया राघवे वीण नाही. तांतू सुद्धा ते राघव तत्व, ते राम तत्व ठासून भरलेलं असतं. तया पाहता पाहता तेची झाले, तेथे लक्ष आलक्ष सर्वई बुडाले. लक्ष की अलक्ष की ते तर राघव रूप जर आम्ही जाल्ली, आमगे लक्ष म्हणून आनी विंगड करका म्हणना. त्यामीत लक्षय ना अलक्षय ना, आम्हीच राघव रूप, आम्हीच राम रूप जर जाऊन बसली, त्या राघवाल ओढ आमकां लागता. तो कशी दिसच्या कसं. नभा सारिखे रूप या राघवाचे, मनी चिंतिता मूळ तुटे भवाचे. तया पाहता देह बुद्धी उरेना, सदा सर्वदा आर्तपोटी पुरेना. जय जय रघुवीर समर्थ. नभे व्यापिले सर्व सृष्टीस आहे, रघुनायका उपमा ते नसाय. रघुनायकाक नभाच उपम सुद्धा सहन जायना, कमी पडता. कल्या म्हळ्यार दुजे वीण जो तोची तो हा स्वभावे, तया व्यापकू व्यर्थ कैसे म्हणावे. जय जय रघुवीर समर्थ. हांगा साधकू आदराने प्रश्न करता सद्गुरूंक की हृदयांतू आमगेल्या देवस देवस म्हणटा ती तो पळोवच्या काय मेळना आमकां. तो कशें आस, कोण आसतो, कशें आसतो, कशी येवन बसलो तो हांगा. आनी आमगेले ज्या वेळा आमकां मृत्यू येता म्हणटा ती, देह पडता, मोरून गेल्लेले सांगना तागेलो अनुभव येवन, जाल्यार आमी पळयतात न्ही, लोक पडटा ती, तांगेलो देह चालता फिरता आत्त उलयतालो गो, आत्त गप्प जालो अशी, म्हळ्यार श्वासच राबलो. तर ते देह उडयना पडे, तो जो उलोवन घेतालो, जो दोळ्यान बैसून पळयतालो, जो कान्नान बैसून आयकतालो, जो जिब्बेर बैसून स्वाद घेतालो, जो नानकां बैसून श्वास घेतालो, तो देव खंय वचूलो. आनी आतां भायर पडना पडटा तो खंय राबतलो, खंय राबतलो तो, खंय राबता तो. आनी मागीर ताका परत जन्म घेवंक लागतले, परत दुसरे देहां येतले अशी सगळें. तरी आतां हांगा सिद्ध कल उत्तर दिता पळय आमी. सिद्ध म्हणटा, सिद्ध म्हळ्यार सद्गुरू, तो सिद्ध पुरुश, ताका अनुभव ज्ञान आसा. त्यामुळे तो सांगता देव आकाशावरी सर्व व्यापी आसा. आतां हांगा देव म्हळ्यार तांणी परब्रह्म ह्या अर्थान कल्या म्हळ्यार त्या सिद्ध पुरुषाक परब्रह्मा शिवाय कले दिसनाची. आनी ह्या अज्ञानी मनशाक ताका दृश्या शिवाय कले दिसना. त्यामुळे मगल देह, बाकीच्यांगल देह, ताजे भितर एक देव राबता, त्या देहा भितर. आनी हें म्हणटात न्ही, आत्मा देहांत राबता आनी तो सगळें करयता. तरी तशी तितलेंच ताका दिसता. तर देव वचना पडे तो कल करतलो अशें सहज प्रश्न आसा. जाल्यार हो सांगतले की तो कल तो सगळे कडेन आसा. तो देव भितरलो हांगा तुगेलो देहांत मात्र ना, सगळे कडेन आसा. आनी तो आकाशावर सर्व व्यापी जावन आसा, सर्वत्र संचला तो. ताका येवचेय ना, खंय वचचेय ना. आनी ताजे शिवाय दुसरे खंयचेय अनुभवूय वरना. आनी एक अणुभर सुद्दां ताजे शिवाय दुसरें कसलेंय आसना, फक्त तेंच आसता आनी तेंच आसता. आनी ताजे मद्दे, ताजे वयरी आमी जशी जमिनीर गेर उसार येतात रांगोळी वेळार, आनी ताजे दिवसा एक एक रांगोळी काडटात. कडेन दुसरे दिवस ते पुराय पुसून उडयता ती, परत गेर उसार येता ती, परत ताजेर रांगोळी काडटा ती. जाल्यार जमीन तशीच तशी वर्त न्ही. जाल्यार हांगा त्यांनी कल सांगलें ते जमिनीत सुद्दां ताका कसले उपमा दिवचे जायना, आकाशात सुद्दां उपम दिवचे जायना. कल्या म्हळ्यार आकाश जर सर्व व्यापी आसा, सगळे कडेन संचलेलं आसा. हांगा अमेरिकेन तूं ध्रुव, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, सगळे कडेन आकाश आसा. ते खंय वचना, खंय येना. चिक्के एक हें सुद्दां ताका रिक्त ठाव म्हूण ना, त्यामुळे ताका आकाशावर म्हणटात. जाल्यार आकाश दिसता, भासमान जाता आमकां, आकाश दिसता. आनी आकाशान तूं तें भासमान जालेली न्ही ती, ताका उपाधी आसा. तांतू शब्द उमटता आकाशांतू. हांतू तशें न्ही, ह्या हांतू आनी आमकां आकाश स्वतंत्र पळोवचें जाता.
आकाशांत उडच्या जाता पक्षी उडता ती हां तशें हांगा कल्लेंच ना आमी स्वता तें जाल्ले शिवाय आमकां तें कळनाच तशी अत्यंत सूक्ष्माहून सूक्ष्म अणुरेणू सुद्दां त्या आकाशांत आसता न्हय तर त्या अणुरेणूंत भितरी कोण भरला तर तो हो देव म्हणटा पळय तो देव भरला जाल्यार हांगा एक लक्षांत घेवंका अज्ञानी मनशाने विचारले देव जो आसा तो जीवांश म्हणा शिवांश म्हणा अशें तर तो खंय वता तो जीवांश तागल तागल वासने प्रमाणे तो परत जन्म घेता म्हळ्यार देह बुद्धीन पळयल्यार तर एक देह सोडता दुसरो देह धारण करता जाल्यार सिद्धा गेल्या ते सद्गुरूंगेले भाशेन तूं आत्मज्ञान्या गेले दृश्टीन पळोवच्या गेल्यार अशी कल्ले ना जन्म मरण कोणाकय नाच कले नाच हें सगळें भासमान आसत आनी जे आसा तें फक्त मूळ परब्रह्म मात्र आसत हां ते मगल रामा वाचून ताका रिक्त ठावच ना म्हणटात समर्थ कल्ल्याक म्हळ्यार तांकां ते अनुभव आसत रामाक पळयता पळयता पळयतलो राम रूप जावन वता आतां ध्याना बसता ती म्हळ्यार आमी कल्ल करता ती ते भागवतान ते कळयलें ध्यान करचें म्हळ्यार आतां कृष्णाक ध्यान आमी कल्ले विचार करून निर्विचार बसतात ध्यान लागता निर्विचार जाता तुवें हां एकडें गेल्लो वचुलेलो एक गुरू लागीं तांणी सांगलें म्हाका आत्मज्ञान निर्विचार आसा पण म्हाका कसले विचार येना ती अरे हय वे बरें जालें हां तरी म्हाका आत्मज्ञान करून दी जाय द फाय यो आनी वत्तन मात्र मांकडाच विचार करूं नाका हांगा मांकड मस्त आसा ती त्या मांकड्या पळोवन ताका मांकडा विचार करूं नाका तरी हो घार वचूं भायर सरलो घार वचूं भायर सर यो सरी गुरुल्या यो सर ताका एकय मना विचार नाशिल्लो वच्चे भितर पळयल्यार हांगा आजू बाजू पळयता अरे मांकड आसत म्हणलेलें हांगा एकय मांकड दिसना मांकडाच कल्या वया सांगलें मांकडाल विचार करूं नाका म्हणून ताजेरी विचार करता रावलो अशी कोण ताका त्या विचारान प्रेरण दिवन विचार म्हळ्यार दुसरे दीस येना फुडें म्हळें मांकडा विचार केले वे तुवें कल करची गुरुजी तुमी सांगलें त्याचे विचार कल कोर नाका म्हळें हे विचार न्ही कर्णक्रिय आसता ती ना तूं एकल्याक भीक दिल की ते हान तूं आमी म्हणटात न्ही हाजे कल तें सिग्नला लागीं येणी ट्रॅफीक जॅम जाता तावळी भीक मंग येतात भीक मागच्याक येता ती कोण विकच्या येता कोण आनी कल करूं येता अशें सगळें तर ते आमकां तांचल्या जर लक्ष दिलें एकल्याक दिल्ले कलेक काण एक 10 रुपया नोट जरी दिली सगळीं तांगें एक 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 करून सगळेच यंत्राक दितात तशी ते विचार एक विचार येवन एक विचार केन्नाय येना मेंदू कळटा हे फायल उगडली म्हणून भर 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 सगळे विचार येतात मांकड येता कुंकड येता बुकड हे येता बोकड येता सगळे येता जाल्यार जे राम रूप येवंका ते मनांत येना त्या वेळार हां त्या मिती ते सांगतात फक्त रामाल विचार करत आनी रामाल विचार ध्यान म्हळ्यार कशें करचें की कली तरी एक मुर्ती हांगा सगुण रुपाचें तांणी सांगल्या राम रुपाचें वर्णन की राम रूप म्हळ्यार पाय्याल हातान सुरू करत रामाल चरण कमल कितले गोमटे भोव गोमटे अशी नील वर्ण आनी ताका तांबूस कमल तें एक बाजूक तांबूस रंग अशी गोमटोची लालीशी आनी नांगट तेमे भोव गोमटी अशी गुलाबीश नांगट आनी तांतून तेज अशी परावर्तीत जाता तो गुथावन वयर वचत एक 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 तांगेल मांड्यो तांगेल हें कशी आसा ती हां कडे कंबर कशी आसत नीठ उबरल्या ती धनुश्य बाण हातान घेतल्या अशें एक 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 करून तांगेल नजर तांगेल गळो तांगेले आत्मविश्वासू तांगेल भावना तांगेल दोळे त्या दोळ्यान थावन व्होंवचें वात्सल्य करारीपणा जे पुरुषोत्तम मर्यादा हां मर्याद दिवची तशीची प्रीती सगळ्यां बद्दल हें जें सगळें आसा तें सगळ्याच्या आमी एक मूर्ती नदरे समोर हाडटा आनी हे रामा फक्त हे रामा हां अशी कल रे केली तुवें एकल्याक बायल बेगी गेली कोणाली तुलसीदासा गेली हागली व्हय तर तान म्हळें देवा हें अशें कशें रे जालें म्हणून तुकारामाक 2 बायलो तर तो म्हणटा बरें जालें देवा बाईल कर्कशा जाली ही दुर्दशा जनामध्ये एकलो फकीर
ताकले ना तो म्हणटा मला बायल घालेल तें बरें जालें मग ना जाल्यार हांव संवसारान बुडून रावतलशिलो म्हळ्यार तोवय ते रामाल ध्यान करता खडेरी आमगेल हे ब्राह्मण पंथान जन्म आयिल्लो कोण संत एकनाथ तांकां तरी ती गिरिजा म्हळ्यार जीव की प्राण ती कशी करता सगळो संवसार ती सांबाळ करता तरी ते म्हणटा ती इतलें बरें जालें देवा तूं कितलें दिल रे म्हण हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा जे वांछिले ते तू दिले कल्पद्रुमा हे आदिमा हे अंतिमा देणे तुझे इतुके शिरी झालो ऋणी जन्मांतरी ध्यान करचें म्हळ्यार शेवटी कल्लें ते रामाक म्हणटा तूं म्हाका इतलें दिल्लें आसली रामा इतलें दिल्ल्या आनी घडोघडी मगल नित्याक परीक्षा घेवन जे विरोधी वातावरण सुद्दां निर्माण करता न्ही तातूंत मगल परीक्षा आसता की हांव तूं टिकून रावप कामळ खातीर तुका सहनशक्ती कशी वाडटा पळया हाजे खातीर परीक्षा आसतात आनी तातूंत पास करतलोय तुंच नापास करतलोय तुंच नापास केल्यार हरकत ना नापास जाल्यार परत परीक्षे बैस हें सांगून उमेद दितली स्फूर्ती दितलो तो तूंच रामा म्हाका खल्लें नाका म्हाका तुगेलें अंतस्वरूप म्हाका दाखय तांत म्हाका एक जावचें श्रीरामा म्हाका परब्रह्मांत एक जावचें हें तुगेलें सगूण रूप जाय म्हाका जाल्यार त्या सगूण रुपा भितर हृदयांत जें राम हृदय आसा न्ही तें शिवान आपणालें दवरून घेतलें राम हृदय तागेल अंतकरणांत आसता आनी तो कोण साधकान खरें मनान प्रश्न विचार की तांकां तो एक्सप्लेन करून सांगता की हें कशी म्हण तरी तशी हो राम तो कोण ताका अशी ध्यान करूं बसता की तो मनुष्य शेवटी राम रूपच जाता म्हळ्यार रामाक मन तडवना आनी तो येवन अशी खेव दिता म्हणटात न्ही म्हळ्यार आलिंगन दिता आमकां आलिंगन दिता तावळी त्या राम रूपांत एकमय जाल्लें की थंय दृश्य अदृश्य कले बर नामकले आसता थंय दिसता कचरसो जाल्यार ताजेर इतलें ते राम रूपाचें अशें धूक अशें येता की कसलें दिसना हडड्ड गुड्डे हडड्ड धूक येयल्यार कसलें दिसना बिल्डींग हात थंड हवेन तरी हात आमगेलो स्वता हात आमकां दिसना तशी कसलें दिसना फक्त तांतूंच आमी एक रूप जावन ताजो एक नमुने आनंद घेता बसतात तर हो खरो देव हें तो त्या अज्ञानी मनशाक सांगतस त्या रामरुपान तूं लक्ष अलक्ष दृश्य अदृश्य सगळें एकमय जात चेडा गगनावारी हें व्यापक असलें रामा रूप चिंतन करतना जन्म मरणात बीजच खंडून वता देह भावना ना जाता तूं तुगेल देहाक विसरून वता तान भूक हरपून वता तान लागना भूक लागना कितलो वेळ गेल कळना आराम निश्चिंत तशी हें सुंदर रूप गमटें रूप कायम पळयता कितलें पळयलें तर की आनी पळोवया म्हळ्यार तान भायर येवंक कशें दिसना कोणकी म्हाका म्हणलेलें की त्या परब्रह्मांत एक रूप जाल्यार तांत कलो बदलच जायना खंय बेजार येना बेजार येना आमकां तीच रांदलें नित्य खावचें तरी बेजार येता नित्य चपात जेवचें नित्य शीत जेवचें तांच बेजार येता न्ही कलेपणी भायर वचून चमचमी खाव्या म्हूण दिसता जाल्यार परब्रह्मांत अशी कशी लोक भायर येवच्याक मागना ती कशें कडे तांकां फोर्सेबली गुरू तत्व भायर पेटयता वचा ती संत म्हूण जन्म येया ती आनी बाकीच्यांकय हांगा हाडा ती पेटयना पडता येता नाजाल्यार ते आपणाल आनंदांत आसता तर अशी हें तत्वांत एक जायना पडे देहा बांदवर ना आनी कितलो अनुभव कितलो आनंद घेतलो न्ही तरी आमगेले हडहडलेले बरें म्हळ्यार तसलो आनंद न भूतो न भविष्यतिके तांकां भूतय ना आनी भविष्यय ना तांकां प्रेझेंट टेन्स मात्र आस अस्तित्व आस फक्त आस तरी आकाशान हें सगळें ब्रह्मांड व्यापलें हें खरें तरीही आकाशा दृश्टांत सुसूनय मगल रामाक पूर जायना समर्थ सांगता मग रामाक हो दृश्टांत पूर पडना इत्या म्हळ्यार आकाश व्यापक आस वय जाल्यार ताका आकाशा व्यतिरिक्त दुसरी सुद्दां खंय पुणी वचूं जाता त्या आकाशाक
आनी तें दिसता. तशी राम हो एकी एक आशिल्ली ती एकलोची, ताजे शिवाय ताका दुसरी कले नाची. तेमी ती व्याप्य व्यापक हें सगळें कल्पना रहीत. तर असले रामाक व्यापक म्हणच्या सुद्दां जायना. व्यापक म्हळ्यार खंय व्यापक जालें न्ही ताजे शिवाय दुसरें आनी कले व्याप्य आसा म्हळ्यार खाली जाग आसा थंय सुद्दां वचून पसरत जाता. हांगा रांगोळी काडली तर थंय रांगोळी काडली, थंय खाली आसा थंय सुद्दां गेरू लावन रांगोळी काडी येता, अशी जाग व्हरता. पण ही रांगोळी रामागले अशी आसा रामतत्वाची की सगळे कडेन एक लॅक पसरल्या. खंय तूं रांगोळी काडटल आनी रांगोळी काडटल मस्त जाण येता ती माया जावन, माया रुपी देव रांगोळी काडटा ती, कॉम्पिटिशन्स करता ती, रांगोळीचे बक्षीस मेळयता ती, नमनमुन्या बक्षीस मेळयता ती, हांव हांव करता ती. आनी त्याची रांगोळी त्याची पटाचेर मोर वता ती, परत जिवन जाता ती, परत करता ती, सृश्टी जाता येता. जाल्यार ही जी हाका भुमी म्हण येद परब्रह्म म्हण येद हें जें संचलेलें आसा, संचलेलें म्हळ्यार साचलेलें आसा ताका हाल्लूक जागोच ना. ते चेपण घाल्या म्हणटात न्ही, एक एक हात भयंकर गर्दी जाताली. मागशी ट्रेनाचो हाजो स्ट्रायक आशिल्लो तावळी आमी ट्रकान आनी वतालीं, भयंकर गर्दी म्हळ्यार हाल्लूक जागो ना. ट्रेनान तशीच गर्दी जाल्यार पडूंक जागो ना थंय. कोणाक चक्कर येवन पडची म्हळ्ळें तर एक पण कलकी कोणकी म्हळ्यार मगल तें हें शर्ट चुकून व्हरलें हांचे दी गो म्हूण. कलकी हांव नवीन घेतिल्लें कपडो तिणें काण दिल्लो म्हाका अशी. हांव हात वयर केलो, हात वयर केले तें धरलेलें म्हाका हात तोगू करूं जायना, तितली गर्दी तितली गर्दी. शेवटी कोणें पुणी म्हापशीच्यान ढकल्लें म्हणा पडे प्लॅटफॉर्मार वचून पावली कडेन हात हालयलो. तशी तें करूंक सुद्दां थंय प्लॅटफॉर्म ट्रेन विंगड कल्ले ना. तेंची तें हल्ल ना डोल्ल ना कल्ले ना. जाल्यार एक नमुने आनंद तेमी ताका बदल जावंक म्हण इच्छाची जायना, ताका दुसरें कले ना. तरी साधकाल प्रश्नाक सिद्धान हें उत्तर खंयचे दशेन तावन दिल्या, सिद्ध दशेन तावन दिल्या. तो सिद्ध आसा, तो बद्ध ना. ताणें आत्मज्ञानी दशेन तावन हें उत्तर दिल्या, अध्यात्मा दृश्टीन हें उत्तर दिल्या की देव म्हळ्यार कलें जीव न्हय शिव न्हय तर निर्गुण ब्रह्म. जाल्यार हो प्रश्न विचारला कोणें, विचारला कोणें? साधकान विचारला. साधकाक अजुनी आत्मज्ञान जाय न्ही. ह्या साधकाक म्हणना पड तो अजुनी देहभावांत आसा आनी आत्मभावांत वचचो प्रयत्न करता आसा. म्हणना पडे तो व्हेरी इन्क्विजिटीव. तो विचारता जीव देह मोरमतना देव हो जीव खंय वता म्हणून. तावळी सिद्धाक बरें दिसता वैतागल दृश्टीन सुद्दां उत्तर दिवंका न्ही, आपणे मगल दृश्टीन दिवन ताका कशें कळटलें पाप. तावळ ते वात्सल्य जागृत जाता त्या सिद्धाल मनान सद्गुरूंगल मनान. आनी ते सांगतात कलें की हे प्रश्न तूं विचारले, तूं जीव रुपान विचारले, जिवाच्या दृश्टीन विचारले तरी हाचे उत्तर म्हळ्यार वासना रूप जो जीव आसता तो परत जन्मा येता. म्हळ्यार वासन पूर्ण जाले शिवाय तागेले प्रारब्ध भोगिले शिवाय तो खंय वचूं शकना. तेमी ताका बांदिल्लो आसता, तागेल्याच भ्रमान तो बांदिल्लो आसा की आपणा बांदल्या म्हणून. तें जो पर्यंत भ्रम दूर जायना तो पर्यंत ताका परत परत जन्म येवंक लागता. तेमी ती ह्या सिद्धाल उत्तर तागल हांतान तें बरोबर, जाल्यार अज्ञानी साधका दृश्टीन हें उत्तर बरोबर आसा. हें करचें कलें. निर्गुण ब्रह्म हें आकाशा वयर एकदम आसा. ताजे येवचें वचचें राबचें खंयचे प्रश्नाची वरना ती कलें. मागीर दुसरे कलें नाच म्हणना पडे जाल्यार तें सगळे कडेन संचल्या अशें म्हणना पडे ताजे येवचें वचचें हाजो प्रश्न वरना न्हय. तर ब्रह्माक व्यापक आकाशाची उपम दिल्या जाल्यार आकाशाची उपम सुद्दां ताका सहन जायना. म्हळ्यार कल्ल्या म्हळ्यार आकाश हें पंचमहाभुतांतलें एक भूत आनी परब्रह्म हें पंचभुतातीत. ताजे भायर वचका तावळ ताजी कल्पना तांत एक जावच्याक. जशी जमिनीर तुमी रांगोळी काडली जाल्यार जमीन सुद्दां कल्याचेर की उबरल्या त्या पृथ्वी तत्वाचेर. त्या पृथ्वी आनी कल्याचेर की उबरल्या त्या आजू बाजू आनी कलकी आसा. हें सगळी सृश्टी जरी ना जाली तरी जें व्हरता तें परब्रह्म. आकाशाची व्यापकता पृथ्वी आप तेज वायू हे 4 तत्वांच्या मानान मस्त व्हडी आकाश मस्त व्यापक जालें तर
ते इतलं व्यापक नाही की ब्रह्माला बरोबरी करता ना. तर बैल आणि बेडूक कशी असं तशी. तर बेडूक म्हणटा हांवें कोणती एक प्राण्याक पळयलो तो इतलो व्हड आशिल्लो, कितलो व्हड आशिल्लो, इतलो व्हड आशिल्लो, आनी फुगलो आनी फुगलो फुगलो पळयल्यार कडेन तो बेडूक फुट्टून गेलो. जाल्यार ताका बैल जावचें जायना. तशी त्या आकाशाक परब्रह्म निर्गुण ब्रह्म जावचें जायना. हां, आनी ते दुजे बीन असं एकाकी असं एक जिन्सी असं. इट इज अलोन बट नॉट लोनली. लोनली ना, ताका दुख्ख ना, तांचो संबंध आनंदाची भरच असो. त्यामुळे आमकां तांचे वारी जावंक का अशी समर्थ सांगतात. कळ्ळें? तरी तांणी सांगलें ब्रह्म आकाशावर व्यापक असं. ब्रह्म नभाहून निर्मळ पाहता तैसेची पोकळ अरूप आणि विशाळ मर्यादे वेगळे अनंत ब्रह्मांडा खालते अनंत ब्रह्मांडा वरुते तेणे विण स्थळ रिते अणुमात्र नाही. खम ब्रह्म ऐसी श्रुती. खम म्हळ्यार संस्कृतांत तूं आकाश. हां, श्रुतीन सुद्दां बरयल्या की आकाशावरच ब्रह्म. गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम म्हळ्यार हां आमगो तसं हागले ध्यान श्लोकांत बरयल्या. गगन सदृश हे स्मृती म्हणून ब्रह्माचं दृष्टांत या आकाशकडे. दृष्टांत कले दिवचे जाल्यार साधारण आयडिया आमकां कशेंच बाबा अशेंच वे तशेंच वे म्हणून तांचे खातीर ते दृश्टांत दिला. जाल्यार ब्रह्म आनी आकाश हांच्यात खंयच भेद असो ते तांणी थोडे हें करून दवरलेले. दशक 8 सुद्दां तांणी सांगलें पांचय आकाशांत भुतांतू आकाश हें व्हड व्यापक अरूप अमर्याद तरी सुद्दां तांकां ब्रह्म न्हय. तांतू जरी भूतपणाचे गुण आसनात, बाकी वायूचे चलन असले आसना, एकदम स्थिर असता. जाल तर की आकाशाक क्रोध शोक मोह हे आकाशाचे गुण आसत. हां, आनी आकाश हें भूत आसत. भूत म्हळ्यार कहलें उत्पन्न जालें. भूत म्हळ्यार भूत पिशाच न्हय, भूत म्हळ्यार उत्पन्न जाल्लें. हां, तरी यद दृष्टम तद नष्टम. तें जें उत्पन्न जालें तें नश्ट जाता, जें दिसता तें नश्ट जाता. मागीर तें भूत आनी अनंत ब्रह्म एक कशें जातलें? हय की न्ही? आकाश तमोगुणांतून आयल्या म्हणटात. त्यामीत तें काम क्रोध हे ताजे दुर्गुण आसत, रिपू आसत तमाचे. अज्ञान शून्यत्व हें सगळें आकाशाचें नांव आसत. हां, अज्ञान म्हळ्यार कठीण अर्थात नाशवंत. आकाशा जागेरी अज्ञान आस, शून्यत्व आस, ब्रह्म संत शाश्वत आस. तांतू दोन मुख्य भेद म्हळ्यार कहलो भूत आनी अनंत एक नव्हे ती. हें भूत आस तें अनंत आस. हाक अंत आस अंतवत आस तें अनंत आस. ताक तें एक जावचें शक्य ना. आकाश विंगडसून आमकां दिसता. आकाश अरे आकाश कितलो गोमटो दिसता पळय म्हणटात, वय की न्ही? जाल्यार स्वरूप ब्रह्मस्वरूप आमकां विंगड पळोवचें जायना. तें खंय दडल्यान वतस वे ह्या मूळ मायेन तूं जी उत्पन्न जाली वायू स्वरुपान तें आतां हांत येतलें आमकां खंयच्या दासबोधांत तेंच्यात दिल्या. हां, त्यान तुजें ताजें जें अंतस्वरूप आस तें परब्रह्म. तांतू शिवतत्व आस, तांतू जगत ज्योती आस, तांतू वायू आस, शक्ती आस. हां, आनी त्या शक्तीन तूं भितर ते शक्ती दुर्गेचे हे देवी गले अंतरात्मा म्हळ्यार तो शिवतत्व. ते शिवतत्व थंय बसल्या. हां, तर हांगा तांणी सांगलें रामरूप दर्शन घेतलें तरी तें पूर्ण जायना. हां, तावळी थोडे रामरुपाल आमकां सगूण दर्शन मस्तकांत आमकां न्ही स्वप्नांत आनी रामाल दर्शन जाता किंवा मनी बसे ते स्वप्नी दिसे. आमी श्री रामा बद्दलूच विचार करता राबल्यार आमकां प्रत्येकांत राम दिसता म्हणटात. म्हळ्यार तागेले गूण दिसतात रामागेले. आनी मस्तकड वचून की तो राम हांसलो अशी भाव जाता. समर्थांगेले थंय हांव खंय तांकां जप घेतली समर्थांगेले एक फोट आसा. थंय तांगेले मान हलताली, हय ना बोट हलताले, दोळ्या पापणे हलताले. हांव स्वता पळयल्या. जाल्यार हे चमत्कार न्ही, ही आमगे श्रद्ध काम करता. श्रद्ध काम करता ते सगूण रूप. जाल्यार ते सगूण रूपांत सुद्दां जे चेतन आस ती चेतना आमगे चेतना थंय वता आनी परत आमचल्या येता. त्या वळी आमकां ताजें हें जाता, अनुभव येता, प्रत्यक्ष अनुभव येता. तो अनुभव फट्टी आसना. हां, जाल्यार हो चमत्कार आसना की आमगे श्रद्धाच काम करता, अंधश्रद्धा न्हय.
तर आता त्यांनी सांगल्या, जेथे तेथे देव नाही रिता ठाव, माझा ऐसा भाव अंतरीचा. समर्थ म्हणतात ती, एकसरा लाभ झाला अकस्मात, सदोदित ब्रह्म सर्वांठाई. सगळे अचानक तांकां लाभ जालो आणि आत्मज्ञान झालं. केन्ना श्रीरामान तांकां दर्शन दिलें 12 वर्सां नंतर. आणि माथ्यार हात दवरले भितर जे रामाक स्वरूप तांकां दिसलें. बोल वत्सा, तुका कल दिमो, सांग म्हाका, हां तुका हांव समर्थ म्हूण पदवी दिता. ना बा, हांव खंयचो समर्थ, म्हाका फक्त एकच सांगा ती, म्हाका लागीं घे देवा, हांव आवसू करी सोड नाल्यार तुजे शिवाय म्हाका कोणें ना. श्री समर्थ सांगतात रामाक दर्शन दिना पळय. तुका स्वरुपाचो लाभ दी म्हाका, म्हाका एक करून घे आनी म्हण की हो रामदास मगलो, आज दोन मगल असो म्हण म्हाका लागीं घे आनी मज्जांत येवन बैस. हें जें आसा न्ही तो अकस्मात लाभ, सदोदित ब्रह्म सर्वांठाई. कळो आले वर्म आत्मनिवेदने, संपूर्ण शरणागती. त्याज्याने ज्ञान समाधान जालें त्या रामदासाक. राघवाचे रूप जाणावे अरूप, सिद्ध स्वरूप निराकार. तेंकां कळ्ळें निराकार रूप म्हळ्यार कळ्ळें. आनी मागीर देख निराकार राम देखता विश्राम, सुख जालें. आनी इतलें तांकां टायर्ड जालें तें 12 वर्स तप कोन्न न्हू, इतलें मन शांत जालें. आनी कसलें करचेंच वर न्ही, देवा हांवच वर न्ही, आतां फक्त तूं 13 13 13. एक फावट नानक काका स्कुलांत तें जालें. स्कुलांत तूं शिकयतालो आंकडे, गणीत शिकयतालो, टिचर आयिल्लो, बोलो 1 2 3 1 2, 2 3 3 4, लक्षांत रावपा म्हणून पयलेच रिपीट करता. 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 13 13 13 14 9 13 13 13 13 म्हणाल ते. 13 मुखार खंयचो शब्द ना, 13 हाजे मुखार. तशें एक पण 13 म्हळ की 13 हो गया. आनी कसलें बर न्ही, हें लिलावतार देवागलो. तेमी ती ते सगळें पळोवंक नवे व्याप्य ना व्यापकू ज्ञेय ज्ञाता, नवे दृश्य अदृश्य ना ध्येय ध्याता. हांग त्रिपुटी वर्णाची, नवे निर्विकारी नवे वेशधारी, म्हणा रे म्हणा राम लिलावतारी. तो लील केलेलं मात्र ताका दिसता, ताका मॅनिफेस्टेशन दिसता. ती रामान केलेलं एक पान सुद्दां रामतत्वाच्या शिवाय हालू शकना. फूल ना, कसलें शक्य ना. तर असले हे रामागले खातीर हांणी आतां दासबोध बरयला. तांचे पयलो पार्ट जो आसा अगदी म्हत्वाचो आशिल्लो. तातूंत तांणी सूर केले, बद्ध दोन सूर केले. आनी सिद्धताय बद्धशीर सिद्ध जातले हें तांगेलें प्रॉमीस आसा. तें कशें करचें म्हण हातां धोवन 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 चमकयलें. आनी परत परत तेंच सांगलें कळका म्हणून. जगांत फक्त 3 गोश्टी आसात, समर्थ सांगता 3. कळ्ळें तर एक निश्चल आनी एक चंचल, आनी एक जड. त्या 3 शिवाय दुसरें कळ्ळें ना. मुख्य म्हळ्यार अचल आनी निश्चल आनी चंचल, ते 2 मेन. तशें ताणें सांगलें. जाल्यार निश्चलान सुद्दां जिवंत आशिल्लें आसा आनी डेड जालेलें आसा. जड आनी निश्चळ आसून परब्रह्म जें आसा, दॅट इज द ओन्ली थिंग लिवींग फॉर एवर. आतां हांगा 10 समास आसा. चलाचल विचार श्रीराम तांणी केल्या. ह्या समासांतून मागशी येवन गेल्लो विशय परत परत सांगला. जाल्यार एक नवीन पैलू तांणी सांगला. म्हळ्यार हो जो ही मूळ माय जी आसा तातूंची 3 देव समायलेले आसा. 3 म्हळ्यार कळ्ळें, तत् म्हळ्यार सा आनी तत् म्हळ्यार तें नपुसक अशी. हे 3 जेंडर्स ह्या एकच हंत आसा. ती म्हणून 3 नमुन्याचें नांव तांणी भर सांगलें. तांगेली कसली प्रतिभा. जाल्यार तांणी सांगलें हें जें जंजाळ शब्दांचें जंजाळ, तें जर तुमी पिंजून भायर काडलें तर भितर जें आत्मज्ञानाचें प्रमेय आसा न्ही तें सुरक्षीत आसता. जशी वाल्ल्या कोळीच वाल्मिकी जालो, राम 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 म्हणूं जायनाशिल्लें. ताका मरा 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 शेवट मरा मरा मरतालो. मुय्यांनी घर केलें तागेल्या आंगाचेर. तें घर करतना कितल्यो मुय्यो कान्नान गेल्यो आसतल्यो.
कितले दोळ्यांत चाबले आसतल्यो, कितले गाल्ला चाबले आसतले, आमकां एक मच्छर आयल्यार आमकां न्हीद पडना. त्या नामा जोराचेर कशें केलें आसतलें? कल्ल्या म्हळ्यार तो आत्मज्ञान आसा न्ही, ताजे प्रमेयान सुरक्षीत भितर वचून बसलो. ताका देहात जाणीवच जाय न्ही. तर हें प्रमेय, हें सिद्धांत, हो आत्मज्ञान म्हळ्यार कल्लें, हो सिद्धांत ताजे वयले आवरण पिंजून काण उगडे नागडे करून लोकां समोर मांडचें काम हे संत करतात, सत्पुरुश करतात. समर्थांनी हांगा हेंच केल्या. तांगेलें मत केलें की दृश्य पळयत बसचें हेंच पाप आनी ब्रह्म सोदू बसचें हेंच पुण्य मार्ग. आत्मज्ञाना व्यतिरिक्त सगळं शीण आस. इत्या म्हळ्यार बाकी सगळं केलें तें हांगा वर्चेस. आमकां कसलें घेवन वचचें ना, कसलें घेवन वचूं जायना आमकां. तेमी ती आमी कल करका की जे अव्यय आस, जे हें आस केन्नाय ना जायना तेंची सोदका आनी ताजी कास धरका. तेमीच आमी ही आनंद यात्रा ग्रूप काडला. तरी थोडी साधन करतले लोक, साधक जे आसा ती साधक मस्त नमुन्याचे असतात. तांकां खंयचे गुरू मेळटात त्या प्रमाणे खरी फट्टी साधन करतात. कोण तंत्र म्हणटा, कोण मंत्र म्हणटा, कोण किळसवाणी साधन करता, कोण प्युअर आत्मज्ञान जावं का म्हणून साधन करता. आनी साधन हेतू गुरू, खरे गुरू असले ते सांगता ती चेडा ही साधना तुगल तूं करका, तुगल तूं जेवका म्हळ्यार मात्र तुगल पोट भरता. कळ्ळें? मागीर तांत तुक्क एक जावचें आसा. हांव समाधान म्हणून कितलें वर्णन केलें तर तुक्क जाय जाल्यार तूं तें समाधान स्वता मेळोवंका. तें कशें मेळोवचें हें आपण सांगता. तरी आत्मज्ञान समाधानी आसा तो आत्मज्ञानी आसता, आनी आत्मज्ञानी मनुष्य समाधानी आसता कायम. आनी हेंच आत्मज्ञानी सगळ्यांत श्रेश्ठ. आनी ताचो अभ्यास करतलो जो पुरुश आसा तो महापुण्यवान समजका. आतां आमगेलें आयुश्य जालें, केन्ना देह पडटा म्हूण कळना. तस वेळार समजा आमकां आत्मज्ञान जाय न्ही, फुकट गेलो आमगेलो जन्म अशें दिसता, पण फुकट वचना. तांणी कल सांगल्या की हें योग भ्रष्ट अपि जायते श्रीमतां शुचीनां श्रीमतां गेहे. थंय तांकां जन्म मेळटा आनी ते दे वील कॅरी ऑन फ्रॉम द बॅलन्स. कळ्ळें? तेमी एक जन्म याद धरूनच ज्ञान इशे आसता ती. आतां मुक्ताबाई ती कितली 2-3 वर्सां धरून हांव गेली त्या 2 की 3 वर्सांची आशिल्ली. पाप कळनाशिल्लें, पण तिने 1400 वर्साच्या चांगदेवाक तिने शिष्य करून घेतलो आनी ताका आत्मज्ञान करून दिलें. अशें आसा. तसली ती तें जें आसा ताका वय म्हळ्यार तें थंय थानूच सुरू जाता. तांगेलो अभ्यास ऑलरेडी जाल्लेलो आसता. तेमी ती समर्थ सांगता ती म्हाका आत्मज्ञान जालें म्हणना ती, पण आत्मज्ञान हें सगळ्यांत श्रेश्ठ चेडा. तेमी तें करी. मगल अनुभव हो अशें आसा की प्रत्येकाने तें मेळोवंका आनी शांत जावंका, दांत जावंका, आराम जावंका, सुखिया जाला. सुखिया म्हळ्यार संपूर्ण सुखी, ज्याक दुख्खाची सावली ना, दुख्खाची बाजूच ना. कॉयनाक 2 बाजू आसतात म्हणटा ती, पण हें कॉयनच न्ही, हें एकच सूख आनी आनंदाची ब्लिस, केवळ ब्लिस अशें आसता. तर ते सांगतात हो म्हाका अनुभव आयला, पण तुका हांव तो अनुभव तशी दिवच्या शक्य ना. तूं मूळ मायेच्या मुळा पर्यंत तूं येवका. त्या मूळ मायेच्या मुळा पर्यंत येवच्याक मुख्य म्हळ्यार मूळ माया कल्लें हें आमकां समक कळका. म्हणून परत लिहिलेची लिहावे, वाचिलेची वाचावे, विवरलेची विवरावे पुनः. हें 10वें हें एंडींग समास पयल्या पार्टाचो सूर केलें खंय थानू सगळें स्तवनान थानू नरदेहा स्तवन खंय हें खंय तेंकें सगळें सूर केलें. गणपती स्तवन जालें, शारदे स्तवन जालें, संत स्तवन जालें, गुरू स्तवन जालें, परमार्थ स्तवन जालें, सभे स्तवन, कडेरी नरदेहा स्तवन. मनुष्य जन्म कितलें हें आसा. आनी ताजे नंतर तें मेळोन सुद्दां आमकां कसलें मेळना. तरी आमगेलें हेंच आड येता, कल्ल आड येता, मुर्खपण आड येता. तर मुर्खांगेलें लक्षण नाना नमुन्या मुर्खांगेलें लक्षण सांगलें. सादे प्रपंचान ते संन्यास आशिल्ले जाल्यार सान आसतना एक सादारण 10-11 वर्सां थंय ते संन्यास नाशिल्ले. हें म्हणटात न्ही, कल म्हणटात मस्तीखोर चेडूशे अशें आशिल्ले. जाल्यार तांगेले चौफेर नजर आसताली, सगळें कडेन तांणी पळोवन घेतिल्लें.
तांणी देशा भ्रमण पायी भ्रमण केलें चमकून पदयात्रा जाल्यार कल खातीर केली की तांणी सगळ्यांक जोखलें. संवसार म्हळ्यार कल्लें हें तांकां स्वताक करनासतना कळ्ळें. तर असलें जें आसा तर ते म्हणटात परत परत आपण सांगता हांगा लक्ष दियात आनी आत्मज्ञानाची मागशी लागात येता. इट्स हाय टायम. त्या खातीर मूळ माया कशें आसा तें समजून घेयात. तो भ्रमच आसा पण तें कशें आसा हें समजून घेयात. तर ते म्हणटा ती समाज 10वा चळाचळ म्हळ्यार एक चल आसा आनी एक अचळ आसा. निरूपण. श्रीराम गगना सारिखे ब्रह्म पोकळ वॅक्यूम म्हणटात. गगन म्हळ्यार खंय वॅक्यूम. जाल्यार एक दिसता न्ही आमकां तशें तें पोकळशें दिसना. पण तुमी कितलेंय वयर वचून तर तें काय हात्ता लागना. तें पोकळच. तेमी ती ब्रह्म गगनावारी पोकळ. उदंड उंच अंतराळ. मस्त उंच ताजें हें कल्पनातीत उंच अवकाश आसता पोकळ. तशीच ब्रह्म आसा. निर्गुण निर्मळ निश्चळ सदोदित श्रीराम. त्याच परमात्मा म्हणती. आणीक नामे नेणो किती. ते गगनाक न्ही पण ते जे निश्चळ निर्गुण आसा ताका परमात्मा म्हणटात लोक. आनी कितलीं नांव दवरल्या ती जाल्यार त्या अनामी अरूप आसा ताका नांव दवरून उपयोग केलो. तुमकां तें समाधान नुस्तें नांव घेवन समाधान मेळचें स्वय. विष्णू सहस्रनाम यांत्रीकपणान म्हणलें. ललिता सहस्रनाम बडबड 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 म्हणलें. फास्ट फॉरवर्ड केलेलें वय तें आमकां तें ललित हें हृदयस्थ ललित कळचें स्वय. ललित कला तिगली कितले ललितपणाने तिने त्या शिवतत्वाक आपणा हृदयात सामावून घेतल्या हें आमकां नुस्तें ललिता सहस्रनाम मेळून कळना. एक एकच हगूर हगूर घेवन ताजो अर्थ जाणून घेवन त्या अर्थाचें ध्यान करून. तशीच गुरुपादुकांचें आमी सांगलें पळय की न्ही. गुरुपादुका स्तोत्रांत तेंवूय आसा की पादुका म्हळ्यार कसलें पालना दुरितच्छेदात कामितार्थ प्रपूरणात. पादुका मंत्र शब्दार्थम विमृशन मूर्धनी पूजये. त्या पादुका माथ्यार नुस्तेंच दवरून घेवचें न्ही. खऱ्यो पादुका काडा तुमगेलो खडाव म्हाका दिया ती म्हाका माथ्यार दवरून घेवची आसा ती म्हणून गुरून सांगलें री. जशी तो भरत न्ही हांगा एक सांज काण सांगता मग. रामागेलो भाव भरत तो निर्गुण भक्त आशिल्लो आनी हो सगूण भक्त म्हळ्यार कोण लक्ष्मण. ताका राम मुर्ती थंय जाय. तो रामा सांगातीची. एक चेडू आवसूक सोडून राबनाची पण दुसरो चेडू आवसूल कश्ट पळोवन भायर वचून कामा खातीर भायर आनी वता काम करता. केन्ना केन्ना येवन मेळूं जायना ताका आवसूक. जाल्यार सतत त्या आवसूल मनांत आवसूल खातीर काम करता आसत म्हणून. आनी ताजे पयशे पेटोवचे ताजें हें करचें सम वेवस्था करची अशें सगळें वेवस्था पळयता. पण तो आवसूल लागीं राबना. तशी भरतागल जालेली. जाल्यार ताजे पयलें तो जेन्ना आयलो अयोध्येंतून तो खंयची आशिल्लो पाप रामान वनवासा वचून ताकी बातमी कळ्ळी. ताका इतलें वायट दिसलें की तो ताका रामाक मेळूं वचलो. मेळूं वचल्यार ताणें सम ताका आतां तें सगळें सांगता म्हणना की तांणी रामान ताका सम माथ्यार हात ताणें सम समजायलें की तुगेलें कार्य थंय आसा तूं थंय वचून कर आनी 14 वर्सान आपण खंडीत येता. तर त्या भरवशाचेर तर ताणें कल करका म्हाका कले पूण प्रतीक जाय सगुण रूप म्हणून तुगेलें पादुक दी. त्या पादुका घेवन नंदीग्राम म्हणून एक भायर अयोध्ये भायर एक कडेन थंय झोपडी पर्णकुटी बांदून तो राबतालो आनी थंय त्या पादुका दवरच्यो. आनी त्या पादुकांक विचारून सांगून एकलव्यावारी भक्त तो अनन्य भक्त रामागलो. जाल्यार जेन्ना राम परत आयलो राज्याभिशेक जालो सगळीं जाणां दिसता ती रामान म्हळें कोण की कमी पडटा तर कोण येनी कोण दिसना आपणाक हांतून. तो हगूर हनुमंत म्हणालो की भरत दिसना भरत खंय वचूलो. तर भरत त्या सिंहासना मागशी छत्र आसतना रामा माथ्यारी तांची दांडी घेवन बसशील थंय आनी निपून बसलो आनी रडतो बसला तो म्हण. हनुमंत सांगता रडतो बसला म्हण. सांगता ती छत्र धरल्यान ठीक आसता ती एक सेवा म्हणून पण तो रडता कल्याक म्हण. तावळी ताणें विचारलें की कल्ल्याक तूं रडता बाबा म्हण. ताणें कल सांगका खरें तें उत्तर सुद्दां अशी आमकां दोळ्यां उदक येता. तो म्हणालो आपण जेन्ना पादूक मागून घेतले रामाल्यो
तावळ म्हाका हें मनांत येनी की रामाक अनवाणी भोंवची म्हळ्यार कितलो त्रास जाता आसतलो. पादूक मागून घेतले आपणे आनी 14 वर्स कडेन रे राम अनवाणी फिरलो मग सगळे कडेन कितले कांटे तोपले आसतले मग रामाक. कशी हांव तें विसरू. हें मगल हातांतल्यान पाप जालें आनी तें धुवन काडचें जायना म्हणून मगल अश्रूनी धुवन काडटा म्हणून रडटा. म्हळ्यार असले नमने जे हें आसा न्ही तें सगूण पुजा ती निर्गुणांतली सगूण. ताणें निर्गुण पूजा केली म्हळ्यार ताका काही रामा सहवास अशी मेळनाशिल्लो. पण जेन्ना आयलो तावळ सतत ते रामागल तुज अनुसंधान आशिल्लें तागेलें. ही वॉज डेफिनेटली ऑल द टायम कनेक्टेड. तशी ते परब्रह्माक कवटाळून राबलो तो. सगूण मूर्ती म्हळ्यार फक्त पादूक आशिल्ल्यो. जाल्यार पादूक घेवन पोट्टोन बसूं जायनाशिल्लें ताका. राज्याचें काम पळोवंक सगळं करतालो. जाल्यार ठरावीक वेळार प्रत्येक एकलव्या वरी ताका अमूक करचें आतां तमूक करचें अशें विचार करचें. तरी असलें जें आसा ताका ताजे एक महिमानच विंगड आसा. अथांगतांनी सांगल्या गगना सारिखे ब्रह्म पोकळ उदंड उंच अंतराळ निर्गुण निर्मळ निश्चळ सदोदित श्रीराम. त्यास परमात्मा म्हणती. आणीक नामे नेणो कितलं नाव घे वेद. तशी ते तावळ सांगिल्ल्यार पादूक अशी माथ्यार घेवन ताचे अर्थ घेवन विमर्श करून विमर्श अर्थ म्हळ्यार खरें माथ्यार घेवन बसचें न्ही. पालनात पालन कशें करता सद्गुरू ताजे बद्दल विमर्श. पालनात कामितार्थ प्रपूर्ण हे पादुका मंत्र शब्दांतल्यान जालें जाल्यार पालनात दुरित छेदात दुरित नाश करतलो आनी कामन सुद्दां पूर्ण करतलो अशी. तावळ ते विमर्शांत येता आमी कामन खंयची कोरका देवा तुगेल चरणान म्हाका एक करून घे हीच कामन दवर न्हू. ते अर्था सकट मूर्तनी पुजयत म्हळ्यार जणू काय ते माथ्यार दवरल्या ती त्या पादुका. ह्या 3 अर्थां सकट विमर्श करून ताजे अमृत अशी व्हांवतस ते पादुकांचे आनी आमकां पावन करतस तन मन सगळें. अशें आमी आसका म्हळ्यार तो निर्गुण निर्मळ निश्चळ परमात्मा सुद्दां आमकां वश जाता. त्यास परमात्मा म्हणती. आणीक नामे नेणो किती परी ते जाणीजे आदी अंती जैसे तैसे. आदी ना ताका अंत ना. आसशील तशेंच तें. कितले हें आयली गेली कितली युग जाली गेली कसले ना. विस्तीर्ण पसरला पयस. आमकां सादारण एक हें जावंका म्हणून तांणी उदाहरण दिल्या की व्हडलें मैदान आसा. व्हडलें म्हळ्यार खंय ते राम जन्मभुमीचे एरियल व्यू दिला पांकी आनी थंय कितली किलोमिटर ताजेर राम मंदिर बांदतस थंय. ते आमी कितले उंच वतात की तितली ती पृथ्वी आमकां सान दिसता. आमी हातूं खंय अंतराळांत वचुल्यार ती पृथ्वी इतली व्हड पृथ्वी गरगर फिरतना दिसता एस्ट्रोनॉट्सांक. वय की न्ही आमकां दिसना. आमी हांगा तो वचुल्यार आमगेले बिल्डिंगा मुखार आमकां सादें वत सुद्दां पडना. ताजी सावली पडत बिल्डिंगा सावलीन बसका लागता. वत सुद्दां मेळना उजवाड मेळना काळोख पडटा अशें सगळें. म्हळ्यार आमी कितले सान जावं की तितले आमी अज्ञानांत घुसतात काळखांत घुसतात सावलींत राबका लागता आमकां. आनी आमी कितले आमगेले मनाची उंची जाता की तितलें आमकां तें अनुभव येता परब्रह्म तत्व म्हळ्यार कसलें म्हणून. थोड तांतूळ अडचणीन तूं आनी कल्ले तरंग व्हांवता ती भोवरे सती हे सती सुसऱ्यो मगऱ्यो खावच्या पळयता ती तसले हांतू. हे देवा हे परमात्म्या हे श्रीरामा सांबाळ बाबा. तरी ते राम सगुण रूप जावन येता. वेळेक ताका शक्ती लक्ष्मी येता. कृष्ण असले राग येता भक्ती येता. तरी असले वेळार आमी कल करका कल दिवंका ताका त्या रामाक कल दिवचें. एकल्यान सांग हांव तुका कल दिवं. देव प्रसन्न जालो. तरी हांव तुका कलेपणी दिता म्हाका तुका कलेपणी दिवचेंच. तरी दी पण एक अशी वस्तू दी जी म्हणल्यार ना. तावळ तो एकदम चाट जालो. देवा तुला कल ना बाबा कल्ले ना तुले तूंच परब्रह्म सगळं तुवेंच म्हाका दिल्लेलें तर हांव तुका कल्ले दिवं. तावळी एकदम ताका सुचता देवूच सुचयता ताका तुलें जें मन आसा न्ही तें मल्लें ना. म्हाका भयंकर उत्सुकता रे हें जादूगारी मन म्हळ्यार कशें आसता म्हूण कळ्ळें. तुगेल मन तुगेल मीपणतान तुगेल म्हाका दिवंक सोडी म्हणल्यार 2 वस्तू ना ती त्यो दी म्हणून.
म्हळ्यार तशी तें मनच दिवन सोडचें. तें मन उन्मन जाता. परब्रह्मांत आमी शिरले की मन भरना आणि सगळे अनुभव मना येत असतात. दृश्य सृष्टीचे अनुभव हे मना येतात. ती ऊन असं, थंड असं, खरजुता, दुखता, आनीकल जाता, सगळे अनुभव आमगे मनाक अनुभव येतात. ते तर मनाची दिवन सोडना पडे कल्ले बर न्ही. हां, अशी आमी जावंका म्हणून. तर तांणी उदाहरण दिवचें सांगलें. आतां तुमकां सादारण परमात्म्यागेल हे आयडी येवंका म्हणून आपण सांगता, समर्थ सांगता ती. समजा विस्तीर्ण पसरला पैस, हांगच्यान तुमगे नजर ठरना. आज समुद्रा वेळेर वचुल्यारी समुद्रात तो एंड आमकां दिसनाची. आकाशच लागील वर दिसता, पण आकाश खरें लागीलच ना. ताजी पेल्लीकान सुद्दां समुद्र आसता, कितले किलोमिटर. हां, तशी विस्तीर्ण पसरला पैस जाल्यार भोवता दाटला अवकाश. ताजे भोवती सगळे आकाश आकाश अशी हाजेरी कायलीचेरी कलेपणी धांपतात न्ही गोल. एक कायलीचेर दुसरी कायल धांपल्यार कशें जाता, तशी ते समुद्राचे ते धांकणेशें दिसता क्षितीज म्हळ्यार गोल. हां, तरी तशी भोवता दाटला अवकाश ती पोकळी कल्ले ना. भासची नाही निराभास जैसे तैसे. ताका भास ना. तर तांणी कल्पना येवचे खातीर सांगलें हेंच आकाशाची. जाल्यार समजा आकाश तुका भास जाता न्हू आकाश आसा म्हणून. तें जर निराभास आशिल्लें तुका ताची भास सुद्दां जायना. नुस्तें तूं कल्पनेक सुद्दां येना. शांत बैसून तांत तूं वच, ते निळायंत वच, निळायंत वच. तर तूं तांत एक रूप जा. एक रूप जावनूच तें अनुभवचें. तरी तें परब्रह्म. चहूकडे पाताळ तळी अंतची नाही अंतराळी. अंतराळान तूं कितलो वतलो, पाताळान तूं कितलो पाताळ तो वतलो, खंयी वचून तर सगळे कडेन हें परब्रह्म आसा, सगळे कडेन. आनी तें अंतराळ संपता, पाताळ संपता जाल्यार ही परब्रह्म संपना, ताजी व्याप्ती संपना. ही सगळे ब्रह्मांड जे पाताळ, सप्त स्वर्ग, सप्त पाताळ आनी कल्ले सगळे जे आसा, त्रिलोक भूलोक सगळे हे जे लोक आसा ती ताका बंधन आसा ती. ते आत्तां हांगा असल्यार नंतर थंय आसना. हें तशें न्ही, सगळे कडेन आसता. कल्पांत काळी सर्व काळी संचलेचे असे श्रीराम ऐसे काही एक अचंचळ. तें जें परब्रह्म आसा, आत्तां ते सांगता सृश्टी कशी उत्पन्न जाली ताजी ते सांगतात. ऐसे काही एक अचंचळ ते अचंचळी भासे चंचळ, त्यास नामेही पुष्कळ त्रिविधा प्रकार. हें इतलें व्हड परब्रह्म ते एक मूल्यान जशी एक पंत न्ही, एक पंत जालेलें. हांव बसतां थंय देंवतना मला पदर खंय की ते हाका एक मनीस आयिल्लो, ताका शिरकलो कळ्ळें. आनी ते सुट्टा वचुले, सुट्टा वचूल म्हणना पण हांव भिवन तें ताण घेतलें, कापड पिंजलें जाल्यार तो कुडको तो गुपळ्ळो शिरकलेलो. तर तशी त्या परब्रह्मांत एक मुल्याक एक कलकी हालचाल जाली चुकून. खंय की शिरकल वारी, खंय की हें अहम आशिल्लें ताका, तांकां तो अहम हांव कलकी विंगड जावंका म्हणलें एक स्फुरण जालें. आनी तें भायर पडलें. तें हाल्लें म्हळ्यार की ताजो वायू जालो न्हय. जशी आकाशांत तूं वायू म्हळ्यार कहलें वार, वार म्हळ्यार कहलें हवोची, आकाशय हवो आनी हेवें हवोची. तर हव हालता ताका वार म्हणटात. तशी त्या परब्रह्माची हालचाल जाली ताका वायू स्वरूप, ती मूळ माया. ऐसे काही एक अचंचळ ते अचंचळी भासे चंचळ, त्याचे नामेही पुष्कळ त्रिविधा प्रकारे. न दिसता नाव ठेवणे. आता आमकां परब्रह्म दिसतवे, आता परब्रह्मा कल्ल्याक नाव दवरचें. इवन मूळ माया आमकां दिसतवे, तातूंत चैतन्य ते मूळ मायेन केल्ल्याक ते पुरें दिसता. आत्मस्वरूप सुद्दां आमकां दिसना जाल्यार आत्मा कल करता तें आमकां दिसता, वय की न्ही. तर त्या आत्म्याक कल नांव दवरची. ते चंचळ आशिल्ल्या आत्म्याक सुद्दां कल नांव दवरचें आमी. त्या मूळ मायेक तरी ताका नांव दवरया. न दिसता नाव ठेवणे, न देखता खूण सांगणे, असो हे जाणाया कारणे नामाभिधान. साधारण तुम कली तरी कल्पना येवंका न्हय. ती मूळ जाल्लेली उत्पत्ती म्हणून तिका मूळ माया. आतां सगळीं नांव सांगतात. मूळ माया, मूळ प्रकृती, मूळ पुरुष ऐसे म्हणती. शिवशक्ती नामे किती नाना प्रकारे, परी जे नाम ठेविले जया. हांगा समर्थ सावध करतात. नुसते नाम घेत बसू नाका सहस्रनाम. तरी ते कोणागल नाव आसत की ताक वळखाती.
हे नाम ठेविले जया आधी ओळखावे तया प्रचिती वीण कासया वल्गना करावी. स्वतःला फसवणूक कल्ल्या करतात ती. आज हांव इतलें म्हणलें, इतलें पठण केलें, इतलें हें घेतलें तें घेतलें, हें वाचलें तें वाचलें, पण तांकां तूं कोण डेपीक जाला ताजो अनुभव घेयात. तांकां तुजो उपदेश सार सांगल्या तें सार कल्लें, ताजी विचार विनिमय, ताजे निजी ध्यास आपणाक तशें करका. आतां फॉर एग्जाम्पल हें ते 17वें हांतू गुरुपरंपरा चरित्रांत तांणी अस्ति भाती प्रिय प्रियत्व हें स्वरूप सांगल्या गुरुतत्वाचें. अस्ति म्हळ्यार तें आसच आस, भाती म्हळ्यार आमकां ताजें आस म्हूण आमकां थोडो भास जाता. हां, आनी भास जालें की तें सुखद भास जाता, बरें दिसता, तें प्रियत्व. तर हें जें आसा हें कलेन दिसना जाल्यार तें आस. आनी कशी कळटा तर आमकां ताचो भास जाता, जाणीव जाता, आनी ती जाणीव सुखद आसता म्हणून अस्ति भाती प्रिय. तरीकय तें परब्रह्म ताज्याय परे आस. तरी तांणी सांगलें हें मूळ माया ही तशीच, मूळ माया दिसना जाल्यार ती आस भाती, तिगेलो भास जाता, आनी ती आमकां सुखद सुखद म्हणा दुःखद म्हणा, ती नाना खेळ करता, सगळे जादूगार आसा ती. तर ती म्हूण म्हणूं जायना तो म्हूण येद तें म्हूण येद, ताका खंयची खंयची नांवां दवरची, पण तें नाम ठेविले जया आधी वळखावे तया प्रचिती विण कासया वल्गना करावी. रूपाची न धरिता सोय नामासरिसे भरंगळो नाही. ताचे स्वरूप कळले शिवाय नुसतें नाम घेवन उपयोग ना. प्रत्ययाविन गळंगा होय अनुमान ज्ञानी म्हळ्यार गोंधळ जाता प्रत्यय येयना जाल्यार नुसतें अनुमान. तशी निश्चळ गगनी चंचळ वारा वाजो लागला भरारा. झोर जोरान पयर वादळ जाल्लेलें, हळहळ झाड सुद्दां अशी हालताली नुसती, आत्तां पडता की घडी पडटा म्हूण तशी. तर निश्चळ गगनी चंचळ वारा वाजो लागला भरारा परी त्या गगना आनी समिरा भेद आहे. आकाश हाल नाशिल्लें, फक्त तो वार हालतालो. तशी उदाहरण दिवचे खातीर तांणी सांगल्या तशी त्या परब्रह्म आनी मूळ माया चंचळ, परब्रह्म अचळ. अचळांतल्यान चंचळ भायर पडचें वायू रुपाने, तरी त्या वायूक आनी त्या गगनाक भेद आसा जाल्यार ते भायर पडता पळय तो वायू खाली आसना, तो ते परब्रह्माचे अंश घेवन भायर पडला. तैसे निश्चळ परब्रह्म चंचळ माया भासला भ्रम, त्या भ्रमाचाच संभ्रम, त्या भ्रमाच कशी विस्तार जालो तें आमी आतां दाखोवया. जैसा गगनी चालिला पवन तैसे निश्चळी जाले चळण, इच्छा स्फूर्ती लक्षण स्पूर्ण रूप स्फुरण जाता. हाजें पयली स्फूर्ती जाता म्हळ्यार कळ्ळें. ताका महाकारण काया म्हणटा ती. एक कळ्ळें आमगेले परावाणी म्हणटात, तांकां एक स्फूर्ती जाली, कळ्ळें करका म्हूण. हां, स्फुरण जालें. स्फुरण आनी स्फूर्ती म्हळ्यार तांकां जोश आसता, स्फूर्तीन जोश आसता. तें स्फुरण जालें मागीर कल्पनेक नुस्ती भायर पडली. अरे वा, बरी कल्पना आसा मज्जा येतली केल्यार म्हूण अशें दिसता. ती तशी मूळ मायेंत आयलें. आपण एकली आशिल्ली आतां अनेक जावंका. बहुश्याम एकोहम बहुश्याम, आतां एकली रावन उपयोग ना, अनेक जावंका. ही महाकारण काया रचली ब्रह्मांडाची स्पूर्ण. कड्डेरी स्फूर्ती जाली म्हळ्यार रच्च्याक इच्छा जाली, हाचें रचन करका म्हळ्यार इच्छा जाली तिका. हां, कडेरी चलण जालें. आनी तांतू त्या स्फूर्तीन तुका आशिल्लें अहमपणे जाणीव जाली म्हळ्यार एक जाणीव म्हळ्यार शिवतत्व ती घेवन आयिल्ली, ती जाणीव. आनी जाणीव नुस्तें आसून उपयोग ना. शिव नुस्तें ध्यान करता, पण काम कोण करता? शक्ती करता. हां, उत्पत्ती स्थिती संहार निग्रह अनुग्रह सगळं ती करता. रामतत्व शिवतत्व स्वता कले करना, पण त्या जाणीवेची जोर आरती करता. ती शक्ती जी घेता ती शिवागल शक्ती घेवन शक्ती काम करता, ती शक्ती वापरता अशी. तर अहमपणे जाणीव जाली तेची मूळ प्रकृती बोलिली. महाकारण काया रचली ब्रह्मांडीची. महामाया मूळ प्रकृती, कारण ते अव्याकृती. आतां 4 ब्रह्मांड आसा ती तांणी सांगल्या. कल म्हळ्यार विराट ब्रह्मांडात 4 देह आसात. विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत आनी मूळ माया. मूळ मायेंतल्यान अव्याकृत माया जाली कारण माया म्हळ्यार रॉ मटेरियल तीन भायर काडलें. हां, तरी
ओंकार पयर भायर काडप रॉ मटेरियल आणि ताच जे मागिरी कोणे तरी करतलच का न्ही तर ब्रह्मा विष्णू महेश हिरण्य गर्भ आणि तांणी ती फुल्ल सृष्टी विराट ब्रह्मांड निर्माण केले. तसे 4 देव ब्रह्मांडाचे विराट देह निर्माण केले. तर अशी मूळ महामाया मूळ प्रकृती कारण ते अव्याकृती सूक्ष्म हिरण्यगर्भ म्हणती विराट ते स्थूळ ऐसे पंचीकरण शास्त्र प्रमये ईश्वर तनु चतुष्टये. हे ईश्वर आगल 4 देह ईश्वर म्हळ्यारी मूळ माया म्हणून हे बोलणे होय जाणीव मूळ माया. परमात्मा परमेश्वरू परेश ज्ञानघन ईश्वरू जगदीश जगदात्मा जगदेश्वरू पुरुष नामे म्हळ्यार तत्व म्हळ्यार कसलें संस्कृतांत तूं तत्व हो एकच शब्द आसता जाल्यार इट मिन्स सहा म्हळ्यार तो सा म्हळ्यार ती आणि तत्व म्हळ्यार तें. त्या तिन्नी अर्थान मूळ माय आसा. मूळ मायेंत एक जाणीव शिव तत्व भितर आसा तिगल्या आणि शक्ती आसा. शक्ती सुद्दां घेवन आयल्या. शक्ती कार्य करता पण शक्ती खंयच्यान ती करता जे रिजर्वायर खंयचें शिव ही जाणीव. तर जाणीव काम केन्ना करता ती शक्ती जेन्ना शक्ती प्रेरण दिता तावळ तें काम जाता. तशी तरी जाणीव मूळ माया परमात्मा परमेश्वरू ताजी पुरुष नाम कल्ली त्या मूळ मायेची परमात्मा म्हणटा परमेश्वरू परेश ज्ञानगर ईश्वरू जगदीश जगदात्मा जगदेश्वरू पुरुष नामे सत्तारूप ज्ञानस्वरूप प्रकाशरूप ज्योतिरूप कारणरूप चिद्रूप शुद्ध सूक्ष्म अलिप्त आत्मा अंतरात्मा विश्वात्मा द्रष्टा साक्षी सर्वात्मा क्षेत्रज्ञ शिवात्मा जीवात्मा देही कुटस्थ बोली. देहांतू त्या जीवात्म्याकल म्हणटा ती कुटस्थ म्हणटा ती क्षर आणि अक्षर. तशी त्या क्षर हांतू देहांतू क्षर देहांत नाशिवंत देहांतू तो कुटस्थ अक्षर बसला. अक्षर म्हळ्यार खंयच्या नाश ना तो. ताका इंद्रात्मा म्हणटात ब्रह्मात्मा हरिहरात्मा यमात्मा धर्मात्मा नैऋत्यात्मा वरुण वायो कुबेरात्मा ऋषी देव मुनी धरता. तशी गण गंधर्व विद्याधर यक्ष किन्नर नारद तुंबर सर्व लोकांचे अंतर तो सर्वांतरात्मा बोलीचे. जाल्यार हे सगळे पुरुष नाम जालें न्हय त्या पुरुषांगेल अंतरात्मा जावन बसला ताका सर्वांतरात्मा म्हणटात. तें परब्रह्म त्या प्रती एकांत वचून बसल्या कळ्ळें. मूळ मायेन तूं तें परब्रह्म आस आणि कडेरी ती कल्ल करता शक्तीने चंद्र सूर्य तारा मंडळे भूमंडळे मेघमंडळे 21 स्वर्गे सप्त पाताळे अंतरात्माच वर्तवी. तो जो अंतरात्मा बसला ते ही मूळ माया तीची सगळं करता तिने केल्या आणि तें कोणा गल्ले जोरार करता ती अधिष्ठान केल्लें परब्रह्माचे अधिष्ठान हां तांणी केलें सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. तरी मूळ मायेक अधिष्ठान असं परब्रह्माले आणि ती अंतरात्मा जावन तें सगळं करता. ताका अधिष्ठान केलें मूळ मायेक परब्रह्म. जाल्यार त्या मूळ मायेन तूं ती त्या स्वरूप भितर घेवन आयल्या ती. तेमीत आमी देवी गल पूजन करतना देवी तुका सगूण रूप भोग आमटेस म्हाका तें दाखयची जाल्यार तान तूं गुंतू दिव नाका. म्हाका तुगेल स्वरूप जाय म्हाका भायलें रूप नाका. म्हाका भितर रूप शिवतत्व दाखय तुगेलांतलें राम तत्व दाखय. तान तूं एक करी तें खुल्लें करी. हें तूं गमटें दाखोवन म्हाका चॉकलेट आनी दितस हांव खूश जावची ना हांव ताजेर राबची ना. म्हगेलो निग्रह आसा. हांगा निग्रह म्हळ्यार परीक्षा न्हय. देवी घेता तो निग्रह म्हळ्यार आमगेलो परीक्षा घेता जाल्यार म्हगेलो धैर्य ध्यास आसा निज ध्यास म्हगेलो स्वता ध्यास आसा की हांव तिगेलें स्वरूप पळयतली म्हणून. आतां तिगेली गुप्तवल्ली पाल्लाळली अशी ती वेल सगळे कडेन तो दृश्य सृष्टी निर्माण जाली केल्ले ताजी पुरुष नामे घेतली. आता स्त्री नामे ऐकली पाहिजे श्रोती. स्त्री नाम कल्ली ते मूळ माय गेली. मूळ माया जगदेश्वरी परमविद्या परमेश्वरी विश्ववंद्या विश्वेश्वरी त्रैलोक्य जननी. ती कोण दुर्ग म्हणटा कोणकल म्हणटा अंतरहेतू अंतरकळा मौन्य गर्भ जाणीव कळा चपळ जगज्योती जीवन कळा
परा पश्यंती मध्यमा ही पुरे देवीगल नाव असत हां ती वय मूळ मायाची परमात्मा कृष्ण राम म्हळे ती वय मूळ माया हां युक्ती बुद्धी मती धारणा म्हळे हे जे आमगेले भावना भावना असत भावना गम्यम तशी भावना मात्र संतुष्टाय नमो नमः म्हणतात भावना मात्र संतुष्टाय नमो नमः म्हणतात या सगळे भावनामुळे तीच मूळ माया युक्ती बुद्धी मती धारणा सावधानता नाना चालना भूत भविष्य वर्तमाना उकलून दावी जागृती स्वप्न अवस्थ देहाच्या तिवे मूळ माया ताका बायला हे स्त्री नाव असते जागृती स्वप्न सुषुप्ती नीद जाणे तुर्या तटस्थ अवस्था जाणे सुख दुःख सकळ जाणे मानापमान ते परम कठीण कृपाळू ते परम कोमळ स्नेहाळू कोणी ती देवी कशस शिव कल्ले करना असे म्हणतात पण त्या परब्रह्म जाल्यार सगुण रूप घेऊन ज्यान येता पुरुष नाम स्त्री नाम ती एकलीची ती मूळ माया ती सगळं करता ती कशी असती देवी हां ती वेळ एक परम कठीण कृपाळू ते परम कोमळ स्नेहाळू ते परम क्रोधी लोभाळू मर्यादे वेगळी मस्त कोप आल्या भयंकर कोप महिषासुरा कशी मारली तिने त्या हक्का रक्तबीजाक हे जाऊन ती काली मात जाऊन करून राबली त्या रक्तबीजाक मारल्यारी ताक एक रक्त जरी न्याल्यार पडद किंवा भायर येद तान अनेक राक्षस निर्माण जातात आमगेल थोडक्यान सांगता म्हळ्यार बिकणांगल जाती बिकूण जातात इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल तशी तर तिने त्या कालीक निर्माण केले आपणाला अंगान थांबून आणि तीक सांग तू कल्ले युद्ध बिद्ध करचे ना तू नुसतें कोण बैस जीभ भायर ताण आणि तागल रक्ताचे हे कण जे उडता ती थेंबे ते पुरे तू पिवचे असं नमण्या काम ती भयानक काली तशी ती वेळ एक क्रोधी जाता कठीण जाता हां तशीच ती लोभाळू असं मर्यादे वेगळी ती तिगल्या दय एक मर्यादाची ना ती आवस समगेली तशी तेमीत तिगल गुण खंयचे शांती क्षमा विरक्ती भक्ती ही पुराई त्या मूळ मायेची स्त्रीलिंग नाव अध्यात्म विद्या म्हणतात ताका सायोज्य मुक्ती ताकाच म्हणतात ती विचारणा सहज स्थिती जयाचे पूर्वी पुरुष नामे बोलिली उपरी स्त्री नामे निरोपिली आता नपुसक नामे ऐकिली पाहिजे चंचळाची जाणणे अंतःकरण जाणणे ते अंतःकरण ते चित्त ते श्रवण ते मनन चैतन्य जीवित मग जीवित हां जाणणे अंतःकरण चित्त श्रवण मनन चैतन्य जीवित येते जाते सुचित होऊन पहा मीपण तूपण जाणपण ज्ञातेपण सर्वज्ञपण जीवपण शिवपण ईश्वरपण अलिप्तपण बोलिजे हे सगळे नपुसक नाव मूळ मायेची ऐसी नामे उदंड असती परी ते एकची जगज्योती तिक जगज्योती म्हणटा ती म्हळ्यार तांतू शिवतत्व असता जाणीव असता जाणीव हो शिव आणि शक्ती असता ती म्हळ्यार ज्योती प्रकृती शिव आणि प्रकृती थंय थांबूच द्वैत निर्माण जाता पण तांणी प्रथम उत्पत्ती केली ती विंगविंगड बायल दालमनुष्य अशी कोण कर सगळे मानस पुत्र ब्रह्माने निर्माण केले हां आणि कड्डे तांकां मदत जाय म्हणून मानस कन्या निर्माण केल्यो आणि त्या तांगेल बायल केल्यो अशी करून कड्डे ते द्वैत निर्माण जालें ऐसी नामे उदंड सती परी ते एकची जगज्योती विचारवंत ते जाणती सर्वांतरात्मा श्रीराम आत्मा जगज्योती सर्वज्ञपण तिन्ही मिळून एकची जाण अंतःकरणाची प्रमाण ज्ञेप्ती मात्र ढीग झाले पदार्थांचे पुरुष स्त्री नपुसक नामाचे परंतु सृष्टी रचनेचे किती म्हणून सांगावे ह्या नावात तरी ती ढीग झाल्याची पण ॲक्च्युली सृष्टी रचना जाली तांतू कितली विविधता कितले म्हूण सांगचे सकळ चाळिता एक हे इतल्याचे ऑर्गनायझेशन कोण करता तर ती मूळ माय करता तो अंतरात्म करता तो ब्रह्मांडांतूय भरला आणि प्रत्येक देहान किडी मुंगीन थंय तो अंतरात्मा आत्म जावन राबला तो सगळं करता आणि त्या आत्म्या भितरी आत्मा सगळे प्रेरण दिवन सगळं करता एक मुई थावन
हॉडॉड हस्ती दोन मनुष्य दोन सगळे तो करता सगळी ती जाणीव हें काम करता. तरी अंतरात्मा वर्तती अनेक मुंगीपासून ब्रह्मादिक तेणेच चालती. तो अंतरात्मा आहे कसा हें पळोवंक तो जे आत्म्यांत भितर अंतरात्मा बसला तशी इवन तो अंतरात्मा ते परब्रह्म आमगे सगळ्यांत आसा. म्हळ्यार आमगे जे बॉडी सेल्स कितले करोड म्हाका तें हांव म्हाका सायन्स तितलें गोतना जाल्यार कितले जितले काही करोडो पेशी आसा ती त्या पेशीन सगळ्यांत न्यूक्लियस म्हण आसता. आनी प्रोटॉन्स आनी न्यूट्रॉन्स हें आसता सगळे आनी प्रोटोझोन्स म्हण आसता. ते न्यूक्लियस ताजे भोवती नेगेटीव चार्ज पॉझिटीव चार्ज सगळे. तर एखाद ते न्यूट्रॉन प्रोटोझोना सांगात ताजे हें जाल्लें की ताजो स्फोट जाता आनी चेन रिएक्शन जावन आत्मज्ञान जाता. चेन रिएक्शन जावन झक 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 जशी एक हें लायलं दिव लायलो की बाकी पुराय दिव लागतात फाट 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 फाट. एक फटाको लवंगी फटाक्याचे माळ लायतात एक फटाक उडल्यार पुरो फाट 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 सगळे. जाल्यार हें पूर्णची जायना सबंदांत प्रकाशच प्रकाश प्रकाशूच प्रकाश पसरता. आनी तो इतलो आनंद तो कोणा सांगका म्हूण दिसना कोणाले डिस्कस करता म्हूण दिसना. ते कल्ले ते लोकांक कळचे खातीर हांगा समर्थ सांगताच पण ते हेंवय सांगता ती तो अंतरात्मा आहे कसा प्रस्तुत ओळखाना आमासा. हे मौज करात. नाना प्रकारीचा तमासा येथेच आहे. हे सगळं गंमत हांगाचेच. तो कशेस तो कळतो परी दिसेना प्रचित येते परी भासेना शरीरी असे परी बसेना एकेठाई. एक जागेर राबतवे तो हातान बैसून तीक्ष्णपणे गगनी भरे सरोवर देखताच पसरे. सरोवर पळय की थंय पसरता पदार्थ लक्षून उरे चहूकडे. आमी हांगा राबया कल्यार म्हळ्यार हें सम एक्सप्लेन करची गरज आसा. तें आमी पर घेवया. 36 श्लोक जाल्या ती हांवें मार्क करता आनी थंय थान मुखार आमी घेवया कल्यार हें भोव गमटें आसा. हें आमकां कळपाचें. हो 100वा समास आसा तो आमी सम करया आनी कड्डेरी दुसरो पार्ट सुरू जाता. हें पूर्ण करून कडेन हाजे पुऱ्या हाजे सारांश सांगचो प्रयत्न करता हांव परा. तेमी ती जास्ती लोकांनी येवंका परत परत आडाव घेवच्या जायना. जायना इट्स नॉट पॉसिबल. तें समजून घेवन हजीर तो वजीर. तेमी ती पुरो आमी ह्या मायकाक ऐकले पूण लिमिटेशन्स आसात. तेमी आमी हांगा राबया आनी हाजी हाजे तांगेल प्रार्थना तांणी भयंकर गोमट आशिर्वाद दिला ह्या हातून शेवटच्या हाका तांणी तें मात्र सांगता शेवटची ओळ तांणी करून दिल्या. ते सांगता ती मगल रघुनाथान म्हाका जें दिल्लें आगाये प्रचितीचे लोक हो प्रचित नसता अवघा शोक हो रघुनाथ कृपेने राहो प्रत्यय निश्चयाचा. तुमगेल हो निश्चयाचो प्रत्यय आनी प्रत्यय येवंच निश्चय हें रघुनाथ कृपेने तशी राबो आनी मुखार मुखार वचून तुमकां प्रचिती यावो हो रामागल हजाने समर्थांनी दिलेलो आशिर्वाद आसा आमकां. तेमी ते हो परत हें अर्द भरलेलो मुखार पण घेवया पर आनी तांणी प्रार्थना केल्या कितले पाप हे लोक त्रास घेता आसत तरी तांकां मेळना. देवा तूं म्हाका दिलें तशी तांकांय दी तांकां धैर्य दी तांकां आनंद यात्रेंत हात धरून मुखार चलय. तरी परब्रह्मान तांकां प्रेरण दिल्या की तुमीच चलयात. तेमी त्या ग्रंथान बैसून आमकां सांगतात मात्र न्हय. सांगता ती बोबडे बोबडे शब्द का जायना ताळ बशील आवाज का जायना तातूंतल्यान तांगेल म्हणणें भायर पडटा. तें आयकूनचें तितलें आमकां हें आसना वेळ आसना. आमी सगळें करच्याक वेळ आसता जाल्यार आमगे सगळे सेट्स आमगेल्या घरांत आसत. हाजे सेट आसत ताजे सेट आसत गणपती करप आयली शो केसान नमनमनाची लावन दवरल्या आमी मस्त कलेक्शन करता ती. जाल्यार मनान आमी कायम अपसेट आमी सेट्ट जावचें केन्ना. तें सेट्ट कर देवा आमकां म्हणून ते श्रीरामाल्या प्रार्थना करतात आनी म्हणटा ती कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी
कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तूची सावरी, तुझा तूची सावरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी. बॉम्ब मारतात खय चुकल करू उज लागला. दास म्हणे आम्ही कोठे जावे काय करावे. इथं म्हणारी कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी. कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी, दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम, जय जय रघुवीर समर्थ. आता हे विवेचन पुष्प आम्ही त्या श्री समर्थांक गेल्या इतले कळकळीन सांगता असत. आम्ही ताजो फायदो घेवया, केन्ना पण फायदो घेवया आम्ही. नाजाल्यार व्यर्थ व्यर्थ आयुष्य आमगेलें. कितले थोडे दिवस वरले तांतू सुद्दां करूं जाता कळ्ळें. म्हळ्यार त्या हाता बोट धरले ताणें आमगेलें झर 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 झर. स्फूर्ती येना पडे, स्फुरण येना पडे, स्फूर्ती येवंका. स्फूर्ती येना पडे इच्छा येता, इच्छा येना पडे कले मेळोवंका म्हळेलें कळ्ळें जाता. ताजें आमी ज्ञान घेवचें लागता. ज्ञान घेयना पडे क्रिया करपा लागता. हांगा तशें न्ही. हें परब्रह्मान हाताल्या धरल्या रे, स्फूर्ती आयली की आमी जर तांगेलें बोट सोडली झर्रकन येता. कार्यांत वता तें डायरेक्ट. ज्ञान बिन सगळें आप्यापी जाता आनी आमी तांतू वचून पावता ती आमकां आलिंगन दितात. तशें आमी करुया आनी हांगा म्हणया हांगा स्वाम्याल प्रार्थना. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.